कि नहीं इसका इंजीनियरिंग कॉलेज को लिख के चेक करें। आज या कल लेटर जाएगा, 4-5 दिन में उनका रिस्पॉन्स आएगा। बिल्डिंग सेफ है कि नहीं, सेफ है तो बाद में ऊपर का फ्लोर गिराया जाएगा वो टोटल, और बाद में जो थोड़ा कुछ काम करना पड़ेगा कुछ करना पड़ेगा तो वो करके बाद में आपका लिस्ट बनाएंगे, कितना लोग यहाँ है, कितना इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, वो म्युनिसिपालिटी आदमी भेज के तलाठी एक्सिडेंट जालो तेन्ना म्हाका असेंब्लीक म्हजी मिटींग चालू आशिल्ली एस्टिमेट्स कमिटी। ती मिटींग जावन म्हाका आनी एक मिटींग आशिल्ली ती ते सगळे जाता म्हटल्यार म्हाका जाली रात, म्हणून हांव काल हांगा पावलो ना। पूण हांवें विराज हांगा आशिल्लो, आमचो चेअरपर्सन हांगा आशिल्लो, कावन्सिलर हांगा आशिल्ले, सगळे जाण आमचे प्रमुख कार्यकर्ते आसा पळय तेय हांगा आशिल्ले, तांणी सगळे हेल्प केली पळयलें। फायर ब्रिगेडी हांवें रिस्क नाका म्हणून 2 पयलीं धाडल्यो, ताचे फाटल्यान फोंडेच्यान तेंच्यान कुंकळेच्यान त्योय समन केल्यो, 4 काय 5 फायर ब्रिगेडी पावल्यो। हांव फोनाचेर मॉनिटर करत आशिल्लो। आज सकाळीं हांव कलेक्टराक सांगलें की मातशें वचून पळोवया कितें तरी ताचेर डिसिजन जावपाक। आतां हांगा येवन पळयलें कलेक्टर स्वता वयर वचूनय पळोवन आयले। सद्या हांगा परिस्थिती ना की तांणी रावपाचें। एक डिसिजन ठरलां की जाता तितले बेगीन स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवपाचें बिल्डिंगेचें। आयचे आज लेटर डेप्युटी कलेक्टर म्युनिसिपालिटीक धाडटलो, म्युनिसिपालिटी इंजिनियरिंग कॉलेजीक धाडटले। एक 8 दिसां भितर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट मेळटा इंजिनियरिंग कॉलेज। तो पर्यंत तांचे डेटा तयार कर म्हटलां। डेप्युटी कलेक्टर तलाट्याक बी सांगून तांचे सगळें लिस्ट काडटलो, कितें जाण रावता कितें पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मिटर 50 कितें मिटर आसा म्हणटा ते मिटर आसा ते प्रत्येक मिटरा वयल्यान तांचें नांव काडटलो, ओनरशीप ऑफ द मिटर कोण रावता हाजे वयल्यान ते डेटा तयार करून दवरतले। बिल्डिंगेचो ओनराचो भाव म्हणजे 3 जाण भाव ते रेहमान म्हणटा तो हांगा आयला, ताकाय सांगला आनी तो म्हणटा आपल्याच्यान रिपेअर करपा जायना, ते भाडे ते आपल्या रिपेअर करपा पावना, म्हणजे जर फाल्यां बिल्डिंग रिपेअर करची पडली म्हणजे आतां थरलां अशें की एकदां स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट आयली, स्टेबिलिटी सर्टिफिकेटाचेर बेज मागीर डिसिजन घेवपाचें। वयलो फ्लोर आसा तो उडोवचो पडटलो, टोटल ते कितें करपाचें हें सगळें डिसिजन स्टेबिलिटी रिपोर्टाचेर आसा। तो पर्यंत तांकां सांगलां ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तुमी खंय जर करता जाल्यार करा। खूब जाण म्हणटा की आमी सोयऱ्यांगेर रावता, थोडे जाण हातूं रावता अब्रार मशिदी राती रावल्या, थोडे जाण कितें आश्रा काय कितें आसा थंय तांकांय जाल्यार कलेक्टरान सांगलां आपूण लेटर बी जाल्यार कितें दिता तांकां की थंय रावता जाल्यार ते प्रॉब्लेम नाच सामकें। जाल्यार स्टेडियमाचेर सद्या टेम्पररी अरेंजमेंट म्हणून स्टेडियमाचेर तांकां प्रोवायड करपाक लायला, ते प्रोवायड करता म्हणून।